सगळीं बसूया. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आनीक एक पावट बडे खुशालकायेन आनी भोक्तीन आमच्या आस्काऱ्या भाग्योंत जुसेफाची दोबाशीक परब समारंभूंक हे पवित्र सुवातेर आमी जमा जाल्या. सगल्यांक तुमकां आमचो मायेमोगाचो नमस्कार आनी येवकार. भाग्योन जुसेफाची देख घेवन जेजूचो नीज पाटलाव करुया. ओ नोवेना आनी फेस्ताचो मुखेल विशय आमच्या दोळ्या मुखार धरून
ह्या पवित्र मिसान आमी वांटो घेवंक वेता. पूण ताचे आदीं हांव एक खेरीत येवकार दिवंक सोदतां आयच्या दोबाजाच्या येजमानाक भोव श्रेश्ठ तेओदोर मास्कारेन्हस, झारखंड प्रांतांतल्या दाल्टोनगंज दिओसेसीच्या बिस्पाक. 9 वर्सां भोर रांची आर्किदिओसेसीचो आदारी बिस्प कसो बावुरल्या उपरांत ताका फ्रांसिस्क आमच्या पाप सायबान हालींच दाल्टोनगंजाचो गोवळी बाप कसो नोमियाल्लो. आनी रोखडोच आमचो बिस्बाव आपल्या दोन प्रांतान पोट तिडकेन आनी उमेदीन वावरूंक लागला. उणुनीत येवकार तुका तेओदोर बिस्बावा. ताचे बरोबर सगल्यांचे ओळखीचे आमचेच गोंयचे पूत बिस्प आलेक्स डायस आनी बिस्प ऑल्विन बारेटो आमचे मदें आसात. त्या भायर पयसतान आयलोलो पूण आमचोच गोंयचो पूत बिस्प लुमेन मोंतेरो आगारताला ए दिओसेसीचो गोवळी बाप. ताची दिओसेज बांगलादेशाक तेंकल्या. ह्या आमच्या तेगूय बिस्बावांक आमी उणुनीत येवकार दिता. तेच भाशेन आमचे मदें आसलेल्या आमच्या आमदारांक आनी सगल्या सरकारी आनी नागरिकी अधिकाऱ्यांक आमचो मायेमोगाचो येवकार. शेकी हांगा आसलेल्या सगल्या यादनिकांक, मोठवाशी भाव भयणींक आनी तुमा सोमेस्तांक, गोंयां आनी गोंयां भायल्या भावार्थ्यांक आमचो गरोम गरोम मायेमोगाचो येवकार. सगल्यांचेर तुमचेर भाग्योन जुजेवाजाचे मोजतीन देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण हांव मागतां. आनी आतां आमच्या बिस्प तेओदोराक ह्या दोबाशीक परबेच्या मिसाचें येजमानपण चलोवंक हांव विनंती करतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसूं. आमच्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमच्या गोंयच्या महाधर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याची बागेवोन जुजेवाजाची दोबाजीक परब आमी समोरुमता. जुजेवाज आमकां गोंयचे पवित्र सभेक देवाच्या मोगाचें दान. ताचे खातीर त्रियेक देवाक वाखाणुया आनी दिनवासुया. हांवें तुमकां केलां तशें तुमी करात. हो ह्या गोवळीक वर्साचो विशय मनान दवरून हे दोबाजीक परबेक हो विशय वेंचून काडला. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हांव सगल्यांक सोगोट जालो. जेजू सुर्या आनी हांव चोंद्री म्हणून बागेवोन जुजेवाजान सेवे चाकरेचो आकार घेतलो आनी कानारान, मंगळुरान आनी सेलावान सोमेस्त पोरचे थंय क्रिस्ताचो सेवक जालो. ताची सेवा चाकरी म्हणल्यार ताणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आपणायलें आनी तें आपल्या साद्या जिविताचे देखी वरवीं उतरान आनी कोन्यांनी पोरचेक परगट केलें. पोरचेची सेवा चाकरी करतना वेगवेगळे भेस आपणावन पिडेस्तां, अशोक्तां, पातक्यां, ओन भावार्थ्यां आनी देव धर्म नासलोल्या सोवें पोरयान जेजूक ताणें परगटलो. आनी हे पोरी देवाचो मोग सोमेस्त पोरचेक उक्तो केलो. ह्या आधुनीक काळार शुभ वर्तमान परगट करूंक, भावार्थ सांबाळूंक आनी तो जिवंक आमकां एक व्हड आव्हान. आयज हे खेरीत समोरमणेन अर्थाबरीतपणी वांटो घेतना आमच्या आस्काऱ्या जुजेवाजा भाशेन जेजूच्या शुभ वर्तमानाची
दिरादीक पुरगोटणारा आमी जावंक बापाचें बोळ आमकां ह्या परबेच्या मिसांत मागुया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या कार्दिनल तशेंच दुसरे बिस्बावां बरोबर आनी सगल्या आमच्या पाद्री बरोबर आमी ही बॅट आख्खे गोंयचे पोरजे पासत जोडयता आनी तेच बरोबर तुमचे फामिली पासत तुमच्या गोराव्यां पासत देवान तुमकां आशिर्वादान भरून आनी 5 जुजबाच्या जे मोजतीन आमच्या घरांनी आमच्या गांवांनी आनी भोव करून आमच्या गोंयांत देवाची शांती सगल्या मदें शांती आनी आमकां एकामेकाक धर्म सोडून सगळें सोडून भाव भयणी गोश्टी जिवंक शिकोय म्हूण ह्या मिसा बलिदान आमी देवा लागीं मागता. आमी पातकी म्हूण उगडास करून देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो हो सगळ्या उत्साह सांगता मनात चिंतून तुकारान विचारून वायटारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. त्या पासो मागीर सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरप्रदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Tacia ista, so
प्रार्थूया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आणि आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सांत तुझ्या वाजाचे देखीन आनी मुर्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेचे शिमापुर्यान पोरजोळ आयलोय. तुज्या चाकरान तुजें दैवीक उतर परगोटलेले आनी स्वर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. ताचे मोजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानांची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमायास देवाच्या उल्याक कान दिवन ताच्या उतराचो पोरगोटणार जावं फुडें सरता. दुसऱ्या वाचपान बागयोन पावलू सगल्यांक सोगोट जावन देव पोरगोटणेचे हातयार जाता. शुभ वर्तमानान देवाच्या उदारपणाचेर पातयोन बरे खबरेचे पोरगोटणार जावंक बागयोन लुकास उत्तेजन दिता. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमियास हिल्कियाचो पूत याज्ञीक गोराण्यांतलो. आनातोत शारान बेंजामीनच्या प्रांतान रावतालो. ताची हीं उतरां. सोर्वेस्पराचें उतर मोच्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणो नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवो नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पूर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून मोच्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. ओमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी बोस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी ओपूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब हे पोरींक गावून जातलो. सगळीं म्हणुया.
जाबा जाबा भाग्योन पावलोवन कोरीतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, सगल्या मनशा सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालो. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बाराबोर हांव जुदेव जालो. सुमूर्ती खाल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जोरी हांव सुमूर्ती खाल ना तोरी सुमूर्तिकाल आसलोल्या पोरी जालो. तशेंच सुमूर्ती विरेंत आसा तांकां जोडूंक जोरी हांव देवाचे सुमूर्ती विरेंत ना आनी क्रिस्ताचे सुमूर्ती खाल आसा तोरी सुमूर्ती विरेंत आसलोल्या पोरी जालो. ओस्कोतांक जोडूंक घेवंक ओस्कोतां बाराबोर हांवूय ओस्कोत जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारोन जोडूंक घेवंक हांव सगल्याक सोगोट जालो. शिव वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शिव वर्तमाना खातीर हें सगलें हांवें केलें. देवाचें उतर हें. शिव वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. Soy sol vespora, soy sol vespora, soy sol vespora. Soy sol vespora, soy sol vespora, soy sol vespora. Mace utorai contatti. Soy sol vespora, soy sol vespora, soy sol vespora. Soy sol vespora, soy sol vespora, soy sol vespora. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोम्यान आनीक ब्यास्तोर सणाक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडलें. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब
पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांगड्या मोदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दुरात. बोक्षे वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरां घोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बोरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. भोवमानाधिक कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्रांव, आमचे चारूय बिशप्स, म्हज्या पाद्री भावांनो, सिस्टर्स आनी भावांनो आनी भयणांनो, भाग्यवंत जुजे वाझ आमचो गोंयचो पूत एक व्हडलो मिस्योनार जो गोंया सोडून पयस गेलो आनी कोटिनाया मदें वावर केलो. आनी आयची जी 3 वाचपां काडल्यांत ती सारकी भाग्यवंत जुजेवाजाच्या वावराक लागता तसलीं वाचपां. पयल्या वाचपांत देवाचे आपोवणें प्रॉफेट जेरेमियासाक येता आनी देव ताका सांगता, तांकां तूं भिवूं नाका, तुजे सांगाती हांव आसां. दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो सांगता, शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळपाक, शुभ वर्तमाना खातीर हांव सगल्यांक सोगोट जालो. आनी तिसऱ्या वाचपांत शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक सांगता, तुमकां हांव एकदम भिरांकूळ जानवरां मदें मेंढरे कशें धाडटा. वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. जेन्ना आमी भाग्यवंत जुजेवाजाचें जिवीत पळयता, तो 3 वस्तू तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पयलो, श्रीलंकांत क्रिस्तांवांक कॅल्विनिस्ट, कॅथॉलिकांक कॅल्विनिस्ट पिडापीड दिताले. आपलो धर्म मानूंक तांकां सवलती दिनासले. वर्सांची वर्सां एका जाग्यार 30 आनी 6 वर्सां कोणाक मीस पासून नासलें. असल्या लोकां मदें भाग्यवंत जुजेवाझ केन्ना कुली जावन कसो,
केन्नाय भिकारी जावन कसो एक एक रूप घेवन लिपोन लिपोन हे लोकांक संस्कार वता, साक्रामेंत वता. आनी इतलें भिरांकूळ जिवीत तरी पूण कोणाकूच भियेनासतना देवाचें काम, शुभ वर्तमान जे क्रिस्तांव आसले, कातोलीक आसले तांचे घेवन वेता. आनी एक पावटी ताका रुखाक बांदून मारतात. आमी कोणूय जाल्यार पडोन वचपाचें आतां आनी नाका. ते काबार जाल्या उपरांत पासून आनीक एकदां आपलें काम चालूच दवरता. एक पावटी ताका दोंगरार वतात मारूंक, पूण एक अजाप जावन जे ताका मारूंक घेवन गेले तांकां फकत उदक देंवता तें दिश्टी पडटा, ते पडोन वेतात. जाल्यार पयल्या वाचपान जे देवान प्रॉफेट एरेमिसाक सांगलेलें तें भाग्योन जुझेवाजाच्या जिवितांत आमी पळयता. तांकां भियो नाका. मोगाळ भावान आनी भयणानो, जेजू आमकां पोत्तून पोत्तून शुभ वर्तमानांत तेंच सांगता, भियो नाका. तुमचे कुडीक कोणूच हात लावत, पूण ओतमो गेलो जाल्यार आमी गेले. आनी भाग्योन जुझेवाज हेंच आपच्या काळजान घेवन मिशनर वावर सुरू दवरता, फुडें वता. दुसऱ्या वाचपान तो सगल्यांक सोगोट जालो. जेन्ना तो श्रीलंकाक आसलो, ओसुगाची पिडा, स्मॉल पॉक्स सगल्याक पावता. लोक मरोन रस्त्यांचेर पडलेलो आसता. तो आनी ताचो आदारी जॉन लोकांक पावतात. सगळे पडोन गेले. हे दोगूच जाण ह्या पिडेंत आसलेल्या लोकांक पळयतात. कोणाकूच भियेना, चाकरी करीत रावता. आनी तांची सेवा पळोवन जायतो लोक कातोलीक जाता, क्रिस्तांव जाता. तिसऱ्या वाचपान शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता, तुमकां मेंढरे कशे धाडटा. मोगाळ भावान आनी भयणानो, भाग्यून जुझेवाज बरे भाशेन जाण आसलो क्रिस्तांव धर्म जिवंक सोंपें न्हय. तरी पूण सगल्याक वेता, सगल्याशी पावता. शेकी कोण कोण राजा ताजो इश्टूय जाता. आनी शेकी जेन्ना तो मरणाचो पावता तेन्ना देवाच्या हातान घालून आपलो आत्मो सोंपोवन देवाशी वेता. मोगाळ भावान आनी भयणानो, भाग्यून जुझेवाज आमचो नमुनो. भोव करून आमच्या गोंयकारांक, आमकां, आमचे धरतीचो पुत्र तो. ताणें आमकां शिकयला आमचे भितर, आमच्या काळजांनी भावार्थ आसत जाल्यार एकात एका भियोंक गरज ना. आमचो भावार्थ तरी तीर आसत जाल्यार पिडाक आमी भिवची गरज ना. आमचो भावार्थ गोट आसत जाल्यार दुयेंसांक आनी दुसरे वस्तूंक आमी भिवची गरज ना. गोंयकारांक हे दोमांचो गरज आसा. आमच्या काळजांनी हो भावार्थ येवंक. शेकी मिशनर म्हणजे कितें मोगाळ भावान आनी भयणानो, आमी जे पयस मिशनर काम करतात, पूण गोंय आसात तेय पाद्री मिशनर काम करूंक आसात. तुमी सगळीं एक एकल्याक
देवान मिस्योनार आपोवण्याक आपयल्यान. मिस्योनार म्हणजे कितें? जेजूच्या बावार्थ आमच्या काळजान घेवंक, तो बावार्थ जिवंक, तो बावार्थ दुसऱ्यांक दिवंक, आनी त्या बावार्थाचेर जेन्ना भिरांत येता तो बावार्थ सांबाळूंक. आमी भाग्यून तुजेवाजाक फुडें घालून हीच कृपा मागुया. आमच्या गोराब्यांनी, आमच्या काळजांनी जेजूचो विस्वास इतलो गोड जावंक, पोत्तून पोत्तून जेजूची उतरां आमच्या कानांनी येवंक. भिवू नाका, हांव तुमचे सांगाती आसा. होच आशिर्वाद, हीच कृपा मागोन आमी देवा लागीं हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया. एकाच देवाक सोत मानता, सोरपयदार बाप तो, स्वर्गान पृथ्वीचो दिसत्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपयदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुंय तांक जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सतमांतांक पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, आमेन. आमी हांगासर एकठांय जाल्या आमच्या काळजांनी मोनांनी जायती प्रार्थना आसा देवा मुखार घालूंक. तर इगोर्जेच्या नांवान ही आमची प्रार्थना आतां देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पाप सायबान, बिस्पांनी, पाद्रींनी आनी मोटव्याशांनी आपले खासगी तशेंच मुनियारी जिवितान जेजूचे आपोवणे स्विकारून पोरजीची सेवा करतना आपले दोळे कुर्साचेर लावन कुर्सान मेळटले बॉल घेवन आपल्या हाताखाल आसलेले पोरचे बराबर बागिवंतपणाचे आवंडे आनी अंत्रेक कालसावन बाळगून दिसपट्या जिवितान बागिवंतपणान वाडूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी आमच्या देशाची अस्मिताय आनी खाशेलेपण ओळखून आनी देशान भितर जियेतल्या तरेकवार भासाच्या आनी जाती कातीच्या लोकांक मानून घेवन ताचे दिसपट्टें जिवीत जियेवूंक सगळे तरेची सोंपेपणां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आयज आमच्या आस्कऱ्याची तोबाचीक परब आमी समोर रमता. लोकां मदें धर्माचो
व जातीकातीचो भेदभाव करिनासतना सगल्यांक सोगोट जावं भागिवंतपणाची वाट चलूंक आमकां एक जोडटी देख तो जालो. ताचे देखी शिकवणेन आनी जिविताचे चाली प्रमाणे आमचें क्रिस्ती जिवीत जेजू सुर्याचेर दोळे लावन कालोकी संवसारांत चोंद्रिमा पोरी उजवाड जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. हे आयचे दोबाचीक परबे वरी हांगा हाचीर आसलेल्या सोमेस्ताचेर बागिवोन तुजे वाजाचे मजतीन देवान सुबां बेसावां ओतून आनी आमचे मोदें आसलोले भेदभाव वेगळोचार आनी हेर तरेचे सोर वायट उमटून काडूंक आनी खोरेले शांतीन एकवटान भावपणाच्या एकचारान सोबागेलीपणान आमचे क्रिस्ती जिवीत जेवूंक आनी बागिवंतपण मेलून घेवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. वो दयाल बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी आमच्या काळजाचे आवंडे आनी दिसपोटे जिविताच्यो गरजो तुका उबारल्यात. तुज्या उदारपणांत आमकां त्यो फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. कालंदार नोकेद आनी उंडो सोरो. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमीय करात. हे गवळीक वर्साच्या गवळीक विशयाचेर आटापलोले कालिंदार आमकां ह्या वर्साचे सुरवातेकूच आमच्या क्रिस्ती आपणेचो उगडास करता जाल्यार गोंयचे नोकेत्र सान जुजेवास आपले देखीवंत आनी पोरजोळीत जिविता वरवीं क्रिस्ती जिविताची वाट आमकां दाखयता. हीच वाट चल्लोलो जेजू आतां थोड्याच वेळान ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमचे मदें हाजीर जातलो. तर ही देणी भेटयतना आमचे आख्खें वरोस, आमची सपनां, आमचें सूख दूख, आमची आख्खी जीण बापाच्या हातान घालतना हे सगळे वस्तू मदें शुभ वर्तमाना खातीर सगल्यांक सोगोट जावचो आमचो आवडो बापाक भेटोवया. भाग्योन सुसेवासान आपल्या जिवितान देवाच्या उतराची सेवा केली. ती सेवा आमी करूंक आमचें जिवीत ह्या दाना बरोबर देवाक भेटयतना गायन करुया दुपाचो जसो परमळ.
सगळी उभी राहूया. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपयता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. भोव मोगाळ बापा, सांत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्काराच्या मानांक तुका आमी भेटयता. त्या देण्यांचेर कोणवाडेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सोर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोल काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोरपयदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मान आनी उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताच्या पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश व्हरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काज. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. Amen.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काज तुका समर्पिता हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमचो गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगती, भागिवंत जुझेत तिचो पोती, भागिवंत धोर्नतांग, भागिवंत जुझेवाज आनी सोर्फकाली तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचेय सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडूनराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळ्यांक पडूं नाका वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोगींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजभर चलयता सासणाच्या सासणांक. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाची
कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कम्युनियांव घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बावतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. भाग्योंचो सेवासान जेजू क्रिस्ताक आपल्या जिविताचो सोमी आनी दोनी केलो. ताचेच भाशेन ह्या वेळार जेजूक आमच्या काळजांनी स्वीकारताना गायन करुया देव जाता मनशाचें खाण.
प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, सांत जुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा, ह्या आयचे दोबाजीक परबे दिसा संतोशान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावां भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोवचें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसूया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारुका देवा सवे म्हजो जीव मुरगोडटा. 10 दिसांची आमची लांब दीक तयारी आयज शेवटाक पावली. आमी हांगासर ही तयारी सुरू करतल्या 26 तारखेर डिसेंबराची. पूण अंदूच्या वर्साक कांय कारणांक लागून, आयलेल्या वादळ मोडां तुफानांक लागून ती सुरू जाली जानेराचे 3 तारखेर. आनी 3 दिसां भितर तुमी हांगा पडयतात आनी हांगा हे संदीचो फायदो घेतात. त्यो सगल्यो सवलती 3 दिसां भितर निर्माण जाल्यो. काळीज आनी मौन देवाक, बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्यांक उबारून आनी जेजूच्या बो पवित्र काकलुतीन, मोगान आनी वर्चुण्यांचेर जोईत व्हरतेल्या काळजाक उलो मारून खांद मारलो हे बारादीक जबाबदारीक. आनी आयज ही बारादीक जबाबदारी त्याच जेजूच्या काळजांतली कुरपा व्हांवून येतेंकशेक पावली म्हूण सायबीण माय भाशेन म्हजें काळीज संतोशाच्या उलासांनी ही उतरां म्हणटा. म्हजो आत्मो सर्वेस्परा देवा, बापा, पुता, पवित्र आत्म्या, पुताक म्हणटाना तुज्या बो पवित्र काळजाक मान दिवन तुमकां वाकाणटा. आनी जेजू म्हज्या तारुका सवे म्हजो जीव मुरगोडटा म्हूण परगोडटा. होच कुशालकायेचो उल्हास सोडून आमच्या पात्रियार्क साहेब बिस्पाचे वतीन आनीक म्हजे सांतवारीच्या 2 समितीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक हांगा आजीर जाल्ल्या आमच्या बिस्पांक, यादनिकांक, मोटवाशांक आनी लौकीक भावां भयणांक ही भाग्योन जुजे वाजाची आमच्या आस्काऱ्याची दोबाजीक परब हांव तुमकां देवाचे कृपेन भरलेली हांव दितां. सगल्यांक तुमकां हॅप्पी फेस्ट. भाग्योन जुजेवाज आमच्या 2 प्रांताचो आस्कारी. ताका फ्रायडे बॉय म्हणटात. कित्याक सुंक्राराक जल्मलो, सुंक्राराक ताणें जेजूच्या स्नानांत वांटो घेतलो आनी सुंक्राराक ताणें मरणांतल्यान सासणांच्या सासणांक आपल्या रायाक वेंगयलो आनी देखून ताका फ्रायडे बॉय म्हणटात. पूण आमचे धर्मीक परंपरेंत फ्रायडे म्हणल्यार जेजूच्या काळजाक भेटयल्लो दीस. आनी ह्या दिसाक तो जल्मलो, ह्या दिसाक ताणें बातिज्म घेतलो आनी ह्या दिसाक तो मेलो. हें कोइन्सिडन्स गाय जावंक नजो. म्हजो बाबार्थ म्हाका सांगता पळय त्या प्रमाणे हें कोइन्सिडन्स न्हय, पूण डिवायन प्रॉविडन्स. देवाची शक्ती ताजे सवे आसली आनी देखून जेजूच्या काळजाच्यो 12 बासावण्यो आसात तातूंतल्यो 3 ह्या आमच्या आस्काऱ्याक बऱ्यो लागतात. 1, आय विल बी देअर सेक्युअर रेफ्यूज ड्युरींग लायफ एंड अबव ऑल इन डेथ. कितल्या अडचण्यांक आमच्या भाग्यवंतान फुडो केलो फकत पातयेवन त्या जेजूचे शक्तीचेर आनी ताच्या काळजांतले व्हांवतेले कुरपेचेर.
and therefore Jesus was his secure refuge. थंय ताणें आपलो आसरो घेतलो. दुसरें, lukewarm souls shall become fervent. शेळमोळे ओतमे उमेदीन बदतले. जुजेवाजाचे पावल पडले तितल्याय घरांनी आनी तितल्याय जाग्यांनी सगळे शेळमोळे ओतमे उमेदीन बोल्ले. आनी तिसरें, I will give to priest the gift of touching the most hardened hearts. इकेरीत कृपा देवान आनी जेजून जाचो सुंकरार म्हत्वाचो दीस ताणें जुजेवाजाक दिली. आनी ह्या जेजूच्या काळजांतली वांगलोली कृपा घेवन जुजेवाज आपले क्रिस्ती जिवीत, पाद्रीपणाचें जिवीत जियेलो. जुजेवाजाचेर नदर घालून आनी जेजूच्या काळजाक सदांच म्हजे दोळे लावन हांव हे नोवेन बापाचे मोहिमेक करूंक आनी बापाचे मोहिमेक पावूंक वावुरलो. आनी ह्या म्हज्या वावरांत जायत्या जाणांचो आतबोट आसा. देखून हो वेळ हांवें थोड्यांची नांवां घेवची आनी दुसऱ्यांक सगळो वेळ पावना म्हूण नांवां घेनासतना घडये तांचें टायटल घेवन तांकां दिनवासची म्हूण म्हाका दिसलें. पयले सुवातेर दिनवासतां यो लॉर्डशीप तेवदोर मास्कारेनस. आज तुम्ही सुरवातेच्या उतरांत आमच्या बिस्पाच्या उतरांनी तुम्ही आयकलां पाप साहेबान ही व्हडली जुटी ही दियोसीस ताच्या हातान घातल्या आनी ती जुट्टी ताणें आपल्या हातांनी घेतल्या 11 तारखेर ह्या म्हयन्याची. इतली भरादीक जबाबदारी ताच्या भुजांचेर आसतना 5 दिसां भितर आमच्या मोगान आनी आमचे पासत मागूंक आनी कांय बऱ्या सोबीत उतरांनी प्रवचन करून जुजेवाजाच्या वावराची तोखणाय करून आमकां दिल्ल्या संदेशा खातीर यो लॉर्डशीप वी थँक यू. आमचो आर्सबीस पात्रियार्क साहेब बोमानेश फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव 2 दीस जाले ताजो सोब्रीन ह्या संवसाराक अंतरलो. दूख आसा ताच्या काळजांत आनी व्हडलो भार घडया ताच्या माथ्यार. पूण इतलें आसून आमचो गवडी बाप कसो आमचे सवे हुस्को दाखयता सदांच आनी दाखयत आसा आनी दाखयत रावतलो हें आमकां तावे जालां आनी जाता. पूण आयज आमचे मदीं येवन हे मिसाचे भेटेंत आमचे खातीर मागून आनी ह्या जाग्याची स्वतंत्रताय आंवडेवन आमचे मदें आशिल्ल्या आमच्या आर्सबीस पात्रियार्क साहेबाक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मदें आसा यो लॉर्डशीप लुमेन मोंतेरो बिशप ऑफ आगारतला. खरीत भाशेन आमचो हुस्को धरून आनी जुजेवाजाक मान दिवन आयज ते आमचे मदें आसात. तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो बारादीक वावर ह्या भारताच्या उत्सांबळ जाग्यांनी तो कोत्ता त्या ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. आमचे मदें आसा यो लॉर्डशीप ऑल्विन बार्रेटो बिशप ऑफ सिंधुदुर्ग आमच्या लागशिल्ल्या प्रांतांतलो बिस्प. जायते फावटी आमच्या गोंयांत येता आमचे सगळे आपलो हुस्को दाखयता आनी आयज हे परबे सुमयार खेरीत भाशेन येवन आमचे खातीर मागलेल्या पासत यो लॉर्डशीप आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची बेसांवां तुमचेर मागता. आमचे मदें आसा यो लॉर्डशीप एलेक्स डायस एमेरिटस बिशप ऑफ पोर्ट ब्लेर. तो गोंयांत आसा, पिलार रावता आनी कसलीय गरज पडली जाल्यार ताच्या दारार मारल्यार सदांच आदार दिवंक तयार आसा. आनी आयज हे परबेक येवन आमकां मागण्यांतल्यान देवाक उबारून आनी अदीक करून आमचे सवे हुस्को दाखोवन आमचे मदें आजीर जाल्ल्या खातीर ताकाय आमी दिनवासता. आमचे दिनवास आमचे रेव्हरंड डॉक्टर जुझे रेमेदियस फेर्नांदीस विगार्जरार आमचे दियोसिजीचो. म्हजें नवें कॉमेस जाल्लें तें
काल बेरेन दिसपट्टो फोन मारून हुस्को दाखोवन आनी केन्नाय ताच्या दारार मारलें जाल्यार उमेदीन आदार दिवन सगळे तरेचो सहकार ताच्या हातांतलो घेतलेल्या खातीर आमच्या विगार शेरालाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची बेसांवां ताचेर मागता. We have amidst us Father Raju Silvaraj, a close friend of our Archbishop. He too has taken part, concelebrated in this solemn liturgical celebration. Father, we thank you for your presence and for your prayers and support. आता म्हजे केरीत दिनवास आमच्या आर्सबीस पात्रियार्क साहेबाच्या नांवान आनी आमच्या सांतवारीच्या समितीच्या नांवान पयले सुवातेर आमी सरकारी अधिकाऱ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. His Excellency Shri P.S. Sridharan Pillai, Honorable Governor of Goa, जाय तो आदार आनी सहकार तरेकवार भासांनी आमी घेता ताका आमचे दिनवास. केरीत अपुरबायेन दिनवास दिवंक सोदता आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत, Honorable Chief Minister of Goa, आमच्या आदाराक पावता आनी गरज तेन्ना गरज त्यो सवलती दिता ताकाय आमचे दिनवास. आमचे दिनवास श्री एलेक्स सिक्वेरा, Honorable Minister for Environment and MLA of Nueng Constituency. आमचे दिनवास श्री सुभाष Faldesai, Honorable Minister of Social Welfare and Archaeology and MLA of Sange Constituency. हे दोगोय आमच्या मिनिस्टरांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या हातांतल्यान घेतलेल्या देण्या पासत तांकां दिनवासता. आमचे केरीत दिनवास आमच्या गांवचे MLA श्री आंतोन वाज, Chairman Goa Khadi and Village Industries Board and MLA Kortali Constituency. हांगा काडुकी खूब उपरासल्या उपरांत रोखडोच तो येता आनी पयले म्हणटा, फादर हांव आसतलो मुखार, तूं राव म्हजे बरोबर आनी म्हजो सांगात तुका आसा. देखून हे आमचे MLA आनी ताच्या कुटुंबाक देव बरें करूं म्हणटा. आमचो MLA श्री आलेश रेजिनाल्ड लॉरेन्स, Chairman Goa Industrial Development Corporation GIDC and MLA कुडतोरी Constituency आकाय, जेन्ना ताच्या दारार आमी मागता हांव कुट्टोरकार आनी म्हणटोच कसलेय गरजेक ताच्या दारार मागता सदांच म्हाका दार उगडलां आनी देखून ताका म्हजे दिनवास. आमचे केरीत दिनवास आनी आयज आमचे मदें आसा श्री कार्लोस आल्वारीस फेरेरा, आल्दोंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA. जायत्या भासांनी हांवें ताजो मोग अणभवला आनी म्हजे गरजेक आकांताक सदांच पावला आनी ताजी उतरां केन्नाय फोन मारलो जाल्यार, फादर आसा हांव, भियेनाका, ह्या ताच्या बऱ्या उतरा खातीर आनी दिल्ल्या आदारा खातीर आमी तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे दिनवास श्री संदीप जाकिस, सेक्रेटरी रेव्हेन्यू आकाय, कसलोय आदार गरज तेन्ना दिला आनी दीत आसा ह्या पासत आमचे दिनवास. आतां दिनवासूंक सोदता आमचो कलेक्टर साउथ गोवा, आमचो डेप्युटी कलेक्टर मार्मांगोआ वास्को, मामलादार मार्मांगोआ वास्को, हेल्थ ऑफिसर कोर्तालीं गोवा, डायरेक्टर एंड डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पेंजीम, डायरेक्टर एंड स्टाफ ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस पेंजीम, Superintendent of Police Margaon South Goa, Deputy Superintendent of Police Vasco,
श्री मेल्सन कुलासो PI वेर्ना हाका म्हजे केरीत दिनवास. PI ट्रॅफिक वास्को दे गामा ह्या दिसांनी जायती बारीकसाण पळयल्या. मार्गाचेर लोकांक अडचण जावची न्हय म्हूण आमच्या पार्किंगांत सगळें बरे भाशेन जावपाक हे दोगूय PI मेल्सन कुलासो वेर्ना आनी PI ट्रॅफिक वास्को. Assistant Engineer Electricity Department Subdivision 2 Vasco, Junior Engineer of Electricity Department Subdivision 2 Vasco, Executive Engineer Electricity Department Subdivision 2 Vasco and Subdivision 8 PWD Fatorda, Sarpanch Village Panchayat Sancoale, Secretary Village Panchayat Sancoale, Panches of Village Panchayat Sancoale, Assistant Engineer PWD Roads Section Baina, Assistant Engineer PWD Buildings Baina, आमकां सगल्यांक ह्या सरकारी अधिकाऱ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तांणी दिल्लो आदार आनी मेळ्ळलो तांचो सहकार ह्या खातीर हांव देवाक तांचे खातीर दिनवासतां, देवाक विनंती उबारतां आनी तांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतां. म्हजे दिनवास आमच्या दोनूय पादकुरांक फादर पीटर ब्रिटो आनी फादर रॉबलन मास्कारेनस. मिसाचे बेटेची बारीकसाण पळोवंक, कुमसाराच्या साक्रामेंताची काळजी घेवंक आनी हेर तरेची सगळी बारीकसाण पळोवंक दोगूय बारी वावुरल्यात हे फाटले 10 दीस आनी त्या आदीं 1 म्हयनो. पूण अदीक केरीत भाशेन फादर पीटर ब्रिटो आख्खा देव बरें करूं म्हणटा. अंदूच्या वर्साक हांव इगोर्जेन पादविगार आसल्यार हें 3रे वरोस, सांतवारीचो रेतोर जाल्यार 1लें वरोस. पूण अंदूच्या वर्साक एक मिलाग्र घडल्या ती ही. हांगा पेंडोलांत आतां मेरेन लोक बसून मिसान वांटो घेवन गेला तो 70 आनी 2000 व्हडली मिलाग. म्हणटोच इतलो लोक अंदूच्या वर्साक हांगासर पावलो आनी तातूंत विसरूंक जायना मिलाग्र म्हणटा. कित्याक दुसरें आनी तिसरें नोवेन, दुसऱ्या नोवेनाक पावस पडलो, तिसऱ्या नोवेनाक मोरबोट आसलें. पावस येता कशें दिसतालें, पूण इतलें आसतना लोक हांगासर नोवेनाक आयला आनी वांटो घेतला भाग्यवंताक मान दिवंक. आनी हें कित्याक गाय म्हूण हांवें विचारलें पळय तेन्ना लोकांन म्हाका अशें म्हणलें, फादर एनाउन्समेंट तुमचे इतले ल्हान जाले की आमकां येवंक वचूंक आनी आमच्या वावराक पावंक एकदम सोंपें जालें. कसलीच अडचण नासतना आमी आयलीं आनी गेलीं. खरें गाय म्हूण हांवें आमचे पार्किंग लॉट आसात तांकां आमी चाललें आनी तांणी म्हाका तेंच सांगलें. हें कित्याक सांगता, फादर पीटर ब्रिटो नोवेन सुरू जावच्या आदीं 4 दीस आनी आख्खें नोवेन तें काल राती मेरेन आपल्या मोबायलाचेर फाटल्या वर्सांचे व्हिडिओ आयकून कोणाक दिनवासचें, कसलें एनाउन्समेंट घालचें, कितें करचें हो सगळो भार घेवन ह्या पाद्री भावान केला. आनी देखून ताका देव बरें करूं म्हणटा हो भार घेतलेल्या खातीर. आनी हो भार घेवन 2 वा 3 वडींनी तें एनाउन्समेंट घालून लोकांचें जिवीत सादें केलें म्हूण आनी सोंपें केलें म्हूण आनी हाका लागून लोक वाडलो म्हूण हे आमच्या पाद्री बाबाक दिनवासता. म्हजें दिनवास सांकवाडेच्या फाब्रिकाक, कॉन्फ्रारीचे समितीक आनी वांगड्यांक, गवळीक फिरगोस सभेच्या समितीक आनी वांगड्यांक आनी खेरीत भाशेन हांगासर फाटले 2 म्हयने वावुरलेल्या आमच्या सगळे व्हॉलंटियरांक जाय तो भार तुमच्या बुजांचेर आसलो आनी तुमी तो घेतलो. हे व्हॉलंटियर्स म्हणटा पळय तेन्ना आमच्या वारादांतले व्हॉलंटियर्स आसले. वास्कोचे आसात, बोगमाडेचे इगोर्जेचे आसात, चिखलेचे इगोर्जेंतले आसात, देस्तेर, मागीर बायना, सांजासीत आनी मागीर हाबर ह्या सगळ्या फिरगोजांतली आनी कुट्टाडेची ह्या सगळ्या फिरगोजांतलीं भाव भयणां येवन हे व्हॉलंटियरांचें काम करून
आमकां सगलीं सोंपेपण दिल्ल्या खातीर हांव ह्या आमच्या गांवच्या आनी भायलीं आयिल्ल्या व्हॉलंटियरांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकांय गांवकारांक म्हणजे गांवच्या भावां भयणांक सोमेस्तांक म्हजे दिनवास. तशेंच तुमकां गोंयच्या सगळ्या भावां भयणांक हांगासर ह्या नोवेनांत वांटो घेतल्यांक हे 10 दीस तुमी आयलेल्यांक तुमकांय आमचे दिनवास. दिनवासतां केरीत भाशेन आमच्या आदोगाद भावांक आनी भयणांक तांच्या दारार मात्तोच म्हज्या बुजा वयलो बार तीं लोव कोत्तात तांकांय म्हजे दिनवास. केरीत अपुरबायेन दिनवासतां मॅडम मारिया फातिमा फिलोमेना फिग्रेदो दे आल्बुकेर इका तिचो जायतो आदार मेवलो, मेवता आनी मेवतलो ह्या पासत. दिनवासूंक सोदता तुकाराम वेंकटेश्वर मेस्ता. ताणें आमकां फेरयेन भितर सरूंक आनी भायर सरूंक आपलें दुरीग उगडून सोंपेपण दिल्ल्या खातीर. दिनवासतां नोवेनाच्या दिसांनी आनी परबे समुयार मिसाची भेट भेटयलोल्या आनी प्रवचन केल्ल्या पाद्री भावांक थोडे सकाळीं 4:30 हांगा आयिल्ले आनी थोडे घडये मागीर दिसा भितर उरलेल्या मिसांनी सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. दिनवासतां मिसाक सेवाधर्म बुरोवंक तपासूंक आदार दिल्ल्या पाद्रींक म्हजे केरीत दिनवास. आनी केरीत दिनवास म्हणटा पळय तेन्ना उतरांत म्हजे लागीं दिनवासूंक आमच्या SFN हे सोस्तीच्या माद्रींक सुरू जावचे आदीं नोवेन 5-6 दीस आनी नोवेन सुरू जाल्लें तें आयज मेरेन आनी आतां सोंपल्या उपरांत फाल्यां पोरां घडये हांव नको आनी कितले दीस दर एक सिस्टरीन मोगान आपलो वेळ दिवन आनी तुय घडटा ते भाशेन वावर करून सांतवारीचे बरेपण मनान धरून उमेदीन वावुरलेल्या ह्या सगळ्या आमच्या माद्री भयणांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. थोड्यांनी आपली पिराय पुऱ्यान विसरून तुय बसून वावर केलो म्हणटोच ह्या सगळ्या माद्री भयणांक आनी अदी करून तांची सर्व वडील सिस्टर बना तिका आनी तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. आमच्या गायन मंडळाक तुय गायतल्या बाबा भयणांक आनीक वाजप्यांक आमचे दिनवास. ह्या परबेच्या दिसाक सेवाधर्मीक मांडावळ चलयतल्या आमच्या पाद्री बाबा आफोन्साक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताका दिनवासतना ताचे बरोबर आयलेल्या आमच्या दियाक्न बाबांक आनी दियाक्न बाबांक म्हणटाना तांच्या वडिलाक पास्टरल सेंटराच्या डायरेक्टराक आमचे दिनवास. नोवेनाच्या आनी परबेच्या समुयार मागणी आनी हेर तयारी करूंक आदार दितल्यांक हे परबेंत वांटो घेतल्या सगळ्या पाद्रींक मोठवाशांक दियाक्न बाबांक लौकिकांक आनी हेर बाबां भयणांक तुमकां सोमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची बेसांवां तुमचेर मागता. आमच्या वेदी सेवकांक आनी आमच्या म्हणटा तेन्ना थोडे आसात कुट्टाडेचे इगोर्जेचे आयज हांगासर तांणी बरे भाशेन ही वेदीची सेवा केल्या तांकां आमचे दिनवास. दिनवासतां आमचे पार्किंग व्हॉलंटियर्स आसात तांकां हांकांय खरेंच शाबासकी फावो. पांचांच्या मिसाक तयारी करूंक ते 4 वरांचेर येताले आनी 4 वरांचेर येताले ते सांजे 7-7:30 देखून ते पांयांचेर उबे आसताले म्हणटोच तांकां सगल्यांक दिनवासतां आमचे भयणींक जिणे ह्या फाटले 3 दीस आमकां जांकां अडचण आसा आयकोपाची उलोवपाची त्या आमच्या भावां भयणांक सोबेपणी कुणांतल्यान ह्या मिसाची समजणी दिल्ल्या खातीर सगळ्या आमच्या वारादांच्या विगार वारांक आमी तांकां आख्खो प्रोग्राम धाडलेलो आनी त्या प्रमाणे
सगळ्या फिरगोजेच्या विगारांक आनी लोकांक घेवन ते रोमारी घेवन हांगा आयले तांकां विगार वारांक आनी तांचे बरोबर तांच्या वारादांत पडटल्या गांवच्या विगारांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमकां कॅलेंडर्स, पोस्टर्स, बॅनर्स तयार करूंक आदार दिल्ल्या आमच्या दोगां भावांक आमचो पाद्री भाव फादर एड्रियन आकाय ब्लेस सेंट जोसेफ वाज एंटरप्राइजेस हाच्या वडिलाक तशेंच पेंडॉल, LED वॉल्स, TV स्क्रीन, जेनसेट, साऊंड, चेस आमकां हांगासर हाडूंक दिवंक आनी सगळे तरेची सवलत्यो तयार करूंक वावुरलेल्या आमच्या बाबा भयणांक तांचे मदें केरीत भाशेन म्हाका नांव घेवन दिसता आमचे 4 व्हडले फॅन तुमी पळयतात. पयलेच फावटी अंदूच्या वर्साक ते आमी हांगा घातल्यात आनी ते आमकां फ्री दिल्यात. आमचो भाव फ्रांसीस सेरांव दिवाडेचो पूण रावता कारांजाले ताणें हें आमकां भेटयलां आनी देखून ताका आनी ताच्या कुटुंबाक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे दिनवास मिडिया सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन हांकां तशेंच आमचो एडिटर रेनवासांव वावराड्यांचो इश्ट आनी हेर जे न्यूज पेपर आसात जाणी हांगासर बऱ्यो वस्तू घडल्यात आयज घडटात आनी ह्या फुडाराक घडटल्यो तांचो प्रोत्सार केला तांकां आमची TV चॅनल्स आसात, डायसिजन वेबसायट आसा हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद मागता. खेरीत दिनवास आमचे सांतवारीचे स्टाफ जे आसात तांकां आनी तशेंच आमचे इगोर्जेचे स्टाफ आसात तांकां तांणी ह्या नोवेना बाबतीन जायतो वावर केला तांकां आमचे दिनवास. सगल्यांचेर तुमचेर आमचेर दर एकल्याचेर हांगा आयलेल्यांचेर आनी हांगा येवपाची खोशी आसली तांचेर समेस्तांचेर आमी देवाचो सुभाम आशिर्वाद आनी सर्गीची बेसांवां मागता. सोंपयतना आतां 12 वरांचेर ओरातोरींत मीस, सांजे 4 वरांचेर हांगा पेंडोलान मीस ही दोनी मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान जातली. सांजे 5:30 वरांचेर निमाणे मीस इंग्लीश भाशेंतल्यान जातली. आनी हे सोंपले उपरांत सांकवाडकारांक खुशालकायेची खबर आयज आमचो तियात्र पयलेच फावटी हांगासर जातलो. आमच्या तियात्राच्या जाग्यार सांजे 7:30 वरांचेर तो तियात्र जातलो. म्हणटूच फुंक्याचो तिकेटीनांत तुमी वेळार येवचें आनी तियात्रांत वांटो घेवचो. थँक यू. गॉड ब्लेस यू. Just allow me to say a few words. First and foremost, even before I begin, I'd like to express my heartfelt condolences to Cardinal Philip Neri Ferrao on the loss of his nephew. Our condolences and prayers are with the whole family. I'd like to thank Cardinal Philip Neri for inviting me and giving me this chance to celebrate this feast Mass with you. And along with him, all the fathers of the Archbishop House, led by Vicar General Father Remedios Fernandez. Every time I come to Goa, I get a very warm welcome in the Archbishop House. So I feel like coming again and again. My elder brother bishops, Bishop Alex, Bishop Lumen, and Bishop Alvin, thank you for concelebrating, Bishop Alvin, thank you for concelebrating with us, along with the fathers who have come and joined us in this celebration. And you, my brothers and sisters, I always feel lovely to come back to Goa. I have a diocese now which is 2/3 jungles, and the people live in the jungles. So when I come back to Goa, I see the sea coast and the other things. I don't go to the coast, but feel the warmth of our Goan people.
Thank you for all the love, the affection you give to the church, to our bishops, to our fathers. And wherever we are Goans, we are proud of one thing: the traditional communal harmony that has always existed here. What Goa needs is that we work together, whether we are Hindus, Muslims, Christians, we work together for the progress of this state, because the whole world looks at us as a community inspired by faith, as a community, whether we are Hindus, Christians, or Muslims, that live according to the will of God. Therefore, my prayer to God is this: that a few misguided people should see the light, and instead of disrupting, especially in this place, the harmony, that God might give them this light, that we might live together in peace, love, and harmony. Only then Goa will progress. Goa has 3 saints that we look up to. Saint Francis Xavier, who came from outside, brought us the faith with great sacrifices. Father Joseph Vaz, who went out of Goa, looked after the persecuted people. And Father Agnello, who remained within Goa Archdiocese, at least he went to Kannada, but Goa Archdiocese of that time, and taught us how to live the faith. So we cannot say we do not have examples. We have very good examples of working in Goa, of moving out of Goa, and of taking the faith everywhere. May God bless you, may God be with you, and may the Archdiocese of Goa, which has been a missionary diocese ever since its birth, continue its missionary work in the world. Thank you very much, and God bless you. सगळीं उबी रावया. Blessing the people. सुरेशपोर तुमचे सवे आसूं. विशेष आशीर्वादाक तुमची तोकली बागोवयात. सुरेशपोर तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आमेन. आपल्या मुखामोळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवं, तो तुमकां मोयपासान आनी काकुतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सोरपयदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. आपल्या सालत्या जिवितांतल्यान जुसेवासान बाग्युनपण सोडून घेतले. ताची इस्तेक घेवन शुभ वर्तमाना खातीर सोगोट जावंक वेताना गीत गावुया ओगोनीत काकुतीच्या देवा. Susevasa, amcha